Cetavami ora suntosan Somia somor tuja Gatau suti ora velasan Jeevnar tuja sergincha Jeevnar tuja somia Urbenami aila Bhakti mogan Tukami hasita Karzan monan yeksam Tuji stuti gata Varadan बलिदान तुका मी भेटयता. ह्या मिसाचे ते सवाहे पुरी आसात. अर्घ जावन मीस दितात. निनीन पिंटो, थॉमस जॉन पिंटो आनी कुटुंब, अरुण अँटनी, सायमन वाज आनी कुटुंब, एल्सन आनी डिशॉल डिसिल्वा, प्रत्येक इರದ पसोत जसिंता रेबेलो आनी कुटुंब, एंड्रू पिंटो हाच्या आत्म्याक सेलिन पिंटो, ॲलिस डिसोजा पयलो वॉशेक उगडास काण मीस दितात मेल्विन डिसोजा, सिप्रियन पिंटो हाच्या आत्म्याक हेलेन पिंटो, जॉन डिसोजा हाच्या 12व्या वार्षिक उगडासाक आत्म्याक मीस दितात ब्रिजिट डिसोजा आनी कुटुंब, फ्रांसिस आनी ॲलिस डिसिल्वा हांच्या आत्म्याक एल्सन डिसिल्वा, डियोन लोबो हाच्या जल्मदिसा अर्घा मीस दिता. अँटनी फर्नांदीस ताच्या जल्मदिस उगडास काडून ताच्या आत्म्याक मीस दितात लिडिया बारेटो आनी डोरा बारेटो कुटुंब, बॉनी कुटिनो हाच्या आत्म्याक मीस दितात कुटिनो आनी कुटुंब. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेंत मोग जावन आसा एक जळतो उजो. जर हो उजो पालवल्लो तर आज पवित्र सभेंत कोणी मार्तीर मोरतेनांत अपोस्तल सुवार्ता परगट करतेनांत हो जळतो उजो काळजांत जगोवन दवर उक्रेन देशान आनी हेर देशांनी सुवार्ता परगट करून आखाया देशांत तो मार्तीर मोरता सा अपोस्तल सा आंद्रे हाचे स्मरण हाचे फेस्त आज पवित्र सभा आचरण करता. हाची देख घेवन स्वार्थेचे दूत जावंक जायची कृपा ह्या मेसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमी केल्ली सौर पदकां देवा मुखार दवरुया. पदकाचे दूख बघून खरे काळजान आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सर्व आमी सांगाता म्हणोवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनार चिंतून प्राण सारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बघून सदांच संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत
सोमिया काकुलकर सोमिया काकुलकर महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सगळीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगडोंग आनी परजस्तो गवळे जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन कुर्सार मरा पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो ताज्या विणवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बळ दे आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचक जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उशाशें जाल्यार आनी देवान ताका मेल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचें नितिवंतपण तोंडाचे उचारणेद्वारी तारण तुका लाभता पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पोर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सकटांक तो यथेश्ट मापान दितलो पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो पूण ताका सतमानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशें आनी ताच्या विशांत ताणें आयकलेंच नात जाल्यार ताका ते सतमंतले कशें आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें पवित्र पुस्तकच सांगता हा कितले विचित्र येणे सुवार्ता हाडून येतल्यांचे पूण सक्तांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना कित्याक इजायानच सांगले बरी सर्वेस्परा आमी परगटलेले उतर कोडेंच सतमंतलां तर
संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. पूण हांव विचारता इतलेंच, तांणी तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे. तांणी तो आयकला मनशाक दुबाव आसोंक नजो. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तांचो ताळो सगळे पृथ्वेचेर गाजला, तांचो संदेश पृथ्वेच्या सांदी मूल्यांनी वचून पावला. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. तांचो ताळो पृथ्वेचेर शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक आसता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगित आसा, एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक आसता. शब्द ना, उतर ना, तांच्या काळजाचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक आसता. Alleluia, 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 alleluia. येया म्हजे फाटल्यान म्हणालो जेजू तांकां, आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जातना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तां मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुवा, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापय जेबेदेवा सांगाता एक माचव्यार ते आपली जाळां सोमा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापयक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देवाचे विसवणूक आनी मनशांचे विसवणूक. सैरिकेचे ब्लॉक वाचचे म्हाका थोडे फुडें पिशें. तांतू मस्तू विशयी वाचूंक मेळटा. कसले सोलो अपेक्षीत हांव, कसले चली आमी अपेक्षीत हांव. शिकप आसा जे, बरें गूण आसा जे, सबाय आसा जे, थोडे फावटी थोड्यांचे स्पेशल रिक्वेस्ट, गोरी कात आसा जे, रांदूंक कळा जे, अशें जायते चेडवा विशांत. चेड्या विशांत सांगतना चेडो गुणेस्त आसा जे, सोरो सुरू पिवंक नजो, बिडी सिगरेट ओडूंक नजो, मोगाळ आसा जे, समाधानेचो आसा जे, अशे जायते विचार विमर्शो सैरीक सोचांत आसता. पूण देव विसवणी करतना आमचे बायले गूण वा मनशाचे गूण वा शिकाप पारखितागी देवाची विसवणी कसली. आज इगर्स माता भाग्यवंत आंद्रे धर्मदूत हाजी परब आचरण करता. आनी आयच्या वांजेलांत
जेजून सुरवेर केल्ली विसवणूक आमी पळयता. वांजेलांत जेजूच्या सुरवेचे 4 जाण शिसांक वा आपोस्तलांक जेजू विणसता. जर तर जेजूच्या 12 शिसांच्या वयर आमी एक नदर मारल्यार जेजूच्या काळार आसले शिकपी मनीस कोणी जेजूचे आपोस्तल न्हय. तांतू फारिजेव नातले, सादुसेवी नातले. केवल लोअर मिडल क्लास वा एब्सोल्युटली लोअर क्लास चड शिकप नातले. अदी व्हडली इगर्ज माता ह्या 12 जाणां शिसांक घेवन जेजू स्थापीत करून भायर सरता आसतना जर तर एकलो मनीस असले व्हड कामाक भायर सरतो जाल्यार खंडीत जावन 1000 पावटी चिंतो हांवें विंचून काडलेल्या म्हज्या असिस्टंट डिरेक्टर पुरा सोमा आसात गी, तांकां नॉलेज आसा गी, तांकां एबिलिटी आसा गी, तांकां टॅलंट आसा गी, तांकां उलोवंक कळटा गी, तांकां शिकप तांचे पुरो गी, तांची मनस्थिती कशी आसा, कित्याक भोव व्हड एक काम हांव करूंक भायर सरता. पूण जेजू विंचताना केवल साद्या मनशाक जेजू विंचता. आनी असल्या साद्या मनशाक हांव जेजू क्रिस्त ताजे शुभ वार्ता संवसाराच्या 4 कुशींनी परगट करचें तें योजन तो मुखार दवरता. जर तर पोरण्या तेस्तामेंताक आमी जर तर पोरण्या सरल्याक जर तर आमी एक नदर मारल्यार थंय आमकां देवाची विंचवणेचे वयर थोडे फावटी दुबाव आमी पळोवंक पुरो. देव खंयच्या एका व्यक्तीक पोरण्या सरल्यांत आपयता ताजे विशयान एक विमर्शो करा. खंडीत जावन संवसारान लेखले प्रमाणे ते एबल मनीस न्हय, शक्तिवंत मनीस न्हय. मोइजेक जेजू विंचताना मोइज सांगता म्हाका उलोवंक कळना, पूण देव सांगता तूं सुतो, तुका हांवें विंचलां. हर एका प्रवादीच्या फाटल्यान जेरेमाया प्रवादीक जेजू विंचताना जेरेमाया सांगता हांव ल्हानसो भुरगो म्हाका उलोवंक कळना, तूं दुसऱ्या कोणाक विंच. हर एका फावटी ही पोरण्या तेस्तामेंतांत देव ताज्या मनशांक विंचवणी करतना ना फावो जाल्ल्या व्यक्तींक विंचवणी करता आनी तांचे वयर आपलो स्पिरीट धाडन, तांचे वयर आपली कृपा धाडन, तांचे वयर आपलें बोळ धाडन देवाचें योजन, ताजें योजन मनशातावन ना फावो जाल्ल्या मनशातावन जारी करता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 4 जाणांक जेजू विंचून काडटा, 4 जाण पागी. आतां जाल्यार कोण पागी जावन आसात चड शिकप तांकां ना, तांची चड जाणवाय आसची दर्यांत आनी स्टार्स पळोवन खंयच्या रितीर तांचें जिवन सरचें. पूण चड PhD केल्ले पुरो पागी जायनात. पूण असल्या व्यक्तींक जेजू विंचता. मोगाच्या भावान आनी भयणी, जेजू आज हर एकल्या मनशाक विंचता. जावंक पुरो हांव एक याजक ना फावो जाल्ल्या व्यक्तीक जेजू विंचता. जावंक पुरो तुमी लायक तुमकांय जेजू विंचवणी करता. आनी विंचवणी जेजू करतना तोच ताजो स्पिरीट आमकां दिता आनी ताजी गटाय आमकां दिता. तर आमचें काम कितें? आम्हा सर्वांचें काम जावन आसा शुभ वार्ता परगट करचें. शुभ वार्ता परगट करचें आनी शुभ वार्ते खातीर आमचो जीव दिवंक आमी तयार रावचें. जर तर हांव एक याजक जावन शुभ वार्ता परगट करिना तर हांवें याजक जावन कांयच बऱ्याक पडचें न्हय. कित्याक म्हजो प्रमुख काम जावन आसा शुभ वार्ता परगट करूंक. लायका तुमकांय शुभ वार्ता परगट करूंक देव आपयता. एक बरें जिणी जिवन जावंक पुरो आपल्या घोवाक, जावंक पुरो आपल्या पत्नीक एक आदर्श व्यक्ती जावंक पुरो आमच्या घरा आसल्या भुरग्यांक त्याच भावार्थांत वागोवंक आनी जेजू लागीं हाडूंक ही जावन आसा शुभ वार्ता ल्हान म्हटल्यार घरा परगट करचें आपल्या कुटुंबाक. हर एक लोक क्रिस्तांवांक शुभ वार्ता परगट करचें देणे मातें आपोवणें मेळटा पवित्र स्थान घेतिल्ल्या वेळार. आज हांवें विचारूंक फावो, सोम्या तुजी शुभ वार्ता परगट करूंक हांव फावो गी. जायते फावटी तुमी लायकांनी विचारचें आसा
आमकां पवित्र पुस्तकाच्या विशयान चड ज्ञान ना. आमी पाद्राब आनी सिस्टर्स तशें आमी चड शिकना. पूण भावार्थ परगट करूंक आनी भावार्थ आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बाळांक दिवंक जावंक पुरो कन्वर्तरपण म्हज्याच बायले करूंक वा म्हज्याच घोवा करूंक म्हज्या साद्या जिणेंत हांव साध्य आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणी, जायते फावटी काजारी जोडी कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार विचारतात, एक सवाल हर एक फावटी आसा, फादर सोदून सोदून म्हाका वस्त मेळ्ळो, कितली सैरीकी आशिल्ली, म्हाका समजना कित्याक हांवें ह्या चेड्याक विसलें, आतां सगळे जिडी हांव सुरसुरतां. सबार फावटी गोवांनी अशेंत सांगलें आसा, सुरसुरपण. पूण आज आमी जागे रावया. देवान म्हाका विंसला म्हज्या घोवाक, म्हज्या पतीने कन्वर्टर करूंक, तिच्या थंय वा ताच्या थंय शुभ वार्ता परगट करूंक, म्हज्या भुरग्यांतय हांवें शुभ वार्ता परगट करूंक, अशें तांचे जिवितांत बरेपण आनी तांच्या जिवितांत जेजूची ती स्वादीक उतरां परगट करूंक. भाग्यवंतो आंद्रे जेजून आपयल्लो प्रमुख शिस आनी आपोस्तल आपल्या जिवितांत आपल्यार एक रक्त साक्षी जावन जेजू क्रिस्ताक साक्षी जाता. तसलें भाग आम्हा सर्वांक मेळटा म्हणून आमी सांगूंक जायना. पूण आमच्याच जिवितांत जेजूक आनी देवाक कालती जावया. ताणें आमकां विसवणी केला एक पर्टिक्युलर मिशन, एक पर्टिक्युलर काम करूंक. आनी हें आमचें मिसांव आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या इगर्ज मातेन आनी आमच्या संवसारांत बऱ्या रितीर करूंक आनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आनी ताजी शुभ वार्ता परगट करूंक आनी ताजी इगर्ज माता आनीक बळादीक करूंक देव आज आम्हा सर्वांक आपयत आसतना ताजो आदार मागून घेवया आनी ताजें बोळ मागून घेवया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी बरया आनी अशें एक प्रबल देवबिरांतची पवित्र सभा बांदूंक आमकां आमी आयती करया. आल्तारा लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परतना धर्मोचे ओपून दिता आत्मा म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीणभर तुका हरसिता. म्हज्या भाव भयणी, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपुजूदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रतेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता हांव त्या देणे वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदलें ती देणी परतून घेवं. नव्या बळान आमी बरो हे परे तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवण्याच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी ससनाक ताच्या सांगता तुजी महिमा बगोवंक आमकां फावो जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसो. तुजी पवित्र सभा पवित्र कायेची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन गायता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गी दुखाचेचे सर्वेस्पराचे नामी येता ताकाचे उंसर्गी दुखाचेचे बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची त्याच परेच्या वाणसतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशां बसोद ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गुड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव करमरे देवाच्या माये सांगाती बागेवन धरून दुतांनी सर उकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुटलेले आमोक्षितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दाय कुणी आजिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकंडली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजबोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप काडलेली
ह्या शेळेच्या जेवणाक आपुणे मेळयले आमी सर्व सुभागी सुमिया तुमचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ये काळजांदूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यांत ये आमच्या प्रकाश तुजो फांकर चिलियेच्या पैणा आमच्या बोलवशा पातका काढोक निवराय कृपेन तुझ्या नेटय सर्गीची वाट दाखय कृपेन तुझ्या नेटय सर्गीची वाट दाखय. जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांदूर बोळ्या स्वागत 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 तुका. प्रार्थोया. बापा धर्मदूताच्या हातांतले आमकां पावयलें जेजूच्या कुडे रक्ताचें जेवण आमी घेतलां. ताजे वरवेन जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरो आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां करपा मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी. इस्रायेलीच्या गोवल्या ऐक तू आमचे मागणे. तू करून ये काढून आमचे पातका बोचे. उल्हास भाव इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी. उल्हास भाव
इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद आमकां वागेवन करचो करवेनेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.